Page number 5, A10. Deva Mukaru Boram Chak, A10, page 5. सगळी उबी रावया गीत घेवया A10 page 5 देवा मुखार उबो रावच्याक स्तोत्रांतली उतरां आयकुया आनी ती खरेपणी आमकां लागू जातात. सर्वेस्परा तूं म्हजें खोडप, तुजेर म्हाका थारो दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खोडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका वाट दाखय, म्हाका चलोवन व्हर. म्हजे भयणीनो भावनो, ही कल्पना मनांत दवरया. तुमकां हांव माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमी खूब तोकस घेवन ह्या मिसान वांटो घेवंक आयिल्लीं आसात. तो तुमी जें मागतात तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हणून तुमी समजून आतां ह्या मिसान देवाक दिनवासीत काळजान आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. तो तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरून, ह्या मिसाची जीं खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत दवरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी पातक केलें की ना मागीर तें पातक हळू हळू वाडत वेता. धाकटुलें आसलें तें व्हडलें जाता आनी हे परी मागीर आमी त्या पातकांतूच जियेता. आयज आमी पळयतले हांव कशे भाशेन कोडकार तांकां भायर येताले. हे भाशेन आमी पातक्या मनशांकूय भायर येता, तांकांय मागीर बरें दिसना. पूण जेजू कशे भाशेन आमकां आपणायता, आमकां बक्षिता आनी परतून थाऱ्यार हाडटा. तर हाका लागून आमच्या पातकांची आमी दूख धरया, सगळे पातक आतां आमी कबूल करया आनी तातूंतली आमकां सुटका मेळोवन ताच्या एकवटान रावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागया.
हांव पातकी पातकी सुरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुदांसांक वर मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोरपो दितात देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणाच्या जिविताक पावो. Page number A4, Moima, page number A4. Moima deva konsorgi, Arishapita Chaista Sansari, Sarvesvara deva sorgi Charaya, Sarpurveda deva मागुया. सर्वेस्परा आमचे देवा, प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय. तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे खुशे पोरमणें जिवंक आमकां आदार दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता, राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितिदान आयकुया. लेवी शास्त्राच्या पुस्तकावेलें वाचप. मोइजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें, एका मनशाचे खातीर सूज ओ घावो ओ एक खोत आसत आनी तें कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका
आरोना याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो. कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिंजके आंगाक घालचें आनी ताच्या माथ्याचे केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो ओंठ धांपून बोब मारची. मेळ्ळो मेळ्ळो. ताका पिडा आसोसोर तो मेळ्ळो उरतलो. देखून तो मोळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. परतून म्हणुया. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. गुन्यांवाचें बोगसणें जोर मेळ्ळें. पातकाच्या खोत जोर धुवून काडलें. मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाच्या मनान जर आडका नाडका ना, तो मनीस कितलो भागी. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन दवरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. सर्वेस्परा सवे संतोष भोगात. बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगोटात. प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशानो येयात संतोषाचे उल्हास सोडात. जबाब. तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगळें देवाक मोहिमांक दिवचे खातीर करात. जुदेवाक वो ग्रीकाक वो देवाचे पवित्र सोबेक खोटी देख दिवूं नाकात. हांव करतां तशेंच तुमी करात. म्हज्याच फायद्याचें कांय चिंती नासतना पूण सगळ्यांचो फायदो पळोवन समेस्तांचें तारण जावचे खातीर सगळ्या म्हज्या कोन्यांनी हांव सगळ्यांक पावूंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले पोरशेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पोर
तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवें आसूं मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागून आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें ओय म्हाका खोशी आसा तूं नितळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें पळय कोणाकूच हें सांगू नाका पूण वच आनी तुजें आंग यादनिकांक दाखय आनी तूं नितळ जालाय म्हूण तांकां गोवायकीची खुणां दिवचे खातीर मोइजेसान फॉर्मायलेलें दान भेटय. तो गेलो पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगळ्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या स्वातींचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. आदलो कोरार आनी नवो कोरार. आदलो कोरार मोइजेसान दिल्लो आनी मोइजेसाक तो देवान दिल्लो पूण मोइजेसाचे कडून घेतल्या उपरांत ताणें आनी खूब नेम तातूंत घातले आनी हे सगळे पाळूंक जाय आसलेले. कोडकारांक कितें कोत्ताले ते कोडकार म्हणून ताची पळय वस्त्रां आसलेली ती मातशी मेळ्ळी कशी आसूंक जाय आसली कांयच्या काय पिंजलेली खंय केंस सारके सुटून तशें आसूंक जाय आसलें आनी बॉब मारूंक जाय आसलें ताणें हांव मेळो मेळो म्हणजे लोक ताचेशी रावना आसलो. आनी ह्याच कोविडाच्या टायमार आमी पळयलां कशे भशेन घरांत पर्यंत आमी एकामेका सरशिल्लीं पयस रावतालीं आनी लोकांक आमी भियेताले. तांकां कितें तर कोवीड आसा जाल्यार म्हाकाय येत जाल्यार आमी मरतले आनी कितें म्हणून ते भशेन. आदीं 1991-92 तेन्ना एड्स आयलेले आनी एड्साच्या टायमार तशेंच जातालें भियेतालो लोक दुसऱ्यांक सुई बाग घेवंक सारकी एकदम भिरांतीन जियेतालीं. हे भशेन जाता आमी भियेता. आतां पळयात जेजूच्या टायमार लोक तसोच कोत्तालो आदल्या काळार तांकां सांगलेलें त्या प्रमाणे. पूण हो कितें कोत्ता कोडकार सोमतो येता आनी जेजूशी दिमी घालून ताचे कडेन प्रार्थना कोत्ता तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो कर म्हणून. जेजू म्हणटा वय ताका स्पर्श कोत्ता. कोणूच स्पर्श करनासलेलो. कोडकाराक म्हणजे कितें भियेताले ताचो कोड म्हाका येतलो म्हणून. आनी हेच भशेन हेरा सिकनेसान दुयेंसां आसात तीं तशींच लोक भियेता. आमकां जालें जाल्यार कितें जातलें कितें जावंक जाय तें जातलें पूण आमी भियोंक फावना. म्हाकाय थंडी तशीच जालेली आसा. कोण ना कोणाक घेवन येता म्हाकाय मेळटा ती. पूण हांव एक जाणो की जेजून म्हाका बरो केलो म्हणून. पूण आतां तें बरेंपण घडोवन येवच्याक ताका वेळ लागता. पूण हांव बरो आसा सगळो वावर कोत्ता सगळें कोत्ता पूण बरो जायत वेता दिसान दीस. आमी कितें कोत्ता बरी ना जाल्यार म्हणटा तरी बरी ना असलें सॉंग घेता तशें आमी रावंक फावना. जेजून आमकां बरी केली ताचें कोड म्हण तूं रोखडेंच गेलें. आमचें दुयेंस गेलें पूण ताका थोडो वेळ लागता बरी जावपाक. हे भाशेन आमी देवाक दिनवासीत रावंक जाय. तर आमी पळयता कशे भाशेन हो कोडकार सारको नितळ जावन गेलो. पूण जेजून ताका कितें सांगलें ताका शिडकायलो. तो म्हणूंक लागलो दुसऱ्यांक सांगिनाका पूण यादनिकाक वचून सांग की तूं बरो जालोय म्हणून. हें ताणें पाळूंकूच ना कित्याक तो इतलो मुरगोटोन खुशालकायेन
सगल्या जाणांक जेजून कितें केलां पळय तें सांगूंक लागलो. जेजूक मागीर म्हणलें तूं ओगेपणांत एकसुऱ्या जाग्याचेर रावचो पडलो, पूण तरी पूण थंयसर लोक येवंक लागलो. मार्कू हो शुभवर्तमानकार दाखोवंक सोदता की जेजून व्हडली मिलाक केल्या ती ही तेंची खुर्सार मरोन तो पुनर्जीवन जालेलो आसा. ह्यो पळय तो मिलाग्री कोत्तात त्यो धाकट्यो, हें कांयच न्हय. पूण व्हडली मिलाक म्हणजे आमी सगळीं जाणां मेली म्हणटच पुनर्जीवन जातलें म्हणून ताणें आमकां दाखयलां. तें देवाच्या पुतान आमी हांगसरच्यान फुडें ही येतल्यां. ताका लागून आमी क्रिस्तांवां भियेनात. मरोंक भियोंक फावना. भियेतात म्हणना हितून, पूण भियोंक फावना. कित्याक जेजू सोबेतून आमचें जिवीत आसा आनी तें आसाच. बावतिस्मा वरवीं, कोमया वरवीं आनी हेर साक्रामेंता वरवीं तर आमी जेजू सोबे आसतल्या न्हय. कित्याक म्हणून भिरांत आहा? भिरांत आसता जेन्ना आमी आपलेपणान जियेता, आदल्या कोरारान जियेता. सुमूर्ती प्रमाणें सगळें करूंक जाय. करिना जाल्यार तुका खास लायतली. जेजू आमकां सगळ्या जाणांक आमचें पातक बक्षिता, आमकां वेंगयता, कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे आनी त्या प्रमाणें आमी जिवंक जाय. आमचे हे दोळे उक्ते करूंक जाय आमी. आनी ह्याच दोळ्यांनी भावार्थाचे दोळे आसा पळय ते उक्ते जाले की आमकां मागीर भिरांत आसची ना. आमी सगळीं जाणां ताच्या एकवटान रावन तो म्हजें सगळें बरें करता तें हांव करूंक आवडयतलो. आतां पावलो अशें सांगता दुसऱ्या वाचपान. कोरिंतकारां मदें कितें जाल्लें, थंयसर दुसऱ्या देवांक कुड्या देवांक म्हण हितून खूब बोलिबा ते समोर पिताले, म्हणजे तिचो दिताले, भेटयताले. मागीर हें मांस सगळें काडून मागीर तीं कातताले आनी मागीर खावंक लागताले. पूण हें मांस खिंचुल्लें ते दुसऱ्या देवांक भेटयल्लें. थोडो लोक कितें क्रिस्तांव कितें म्हणूंक लागलो, हें मांस सारकें न्हय आं, हें ते दुसऱ्या देवांक भेटयल्लें, आमी खावंक फावना तें. आतां थोडो क्रिस्तांव लोक म्हणूंक लागलो, आमी एक जाणो देवाक भेटयल्ले आसा, ह्या कुड्ड्या देवाक भेटयल्ले आसा खरें, पूण आमी एकाच देवाक मानता. तर तीं थोडीं जाणां क्रिस्तांव खातालीं, पूण बाकीचीं खायनासलेलीं. आतां पावल कितें म्हणटा, तांकां आनी हांकां सगळ्या जाणांक बरे भशेन देख दिवच्याक कडेक आमी खावंक फावना. तर हे भशेन केलें तर म्हणना हितून आमी सगळ्या जाणांक एक जाता म्हणजे तें तो सांगता. पूण तो कितें म्हणटा, हांव म्हाका म्हजें करिना, हांव सगळें जेजू सांगता पळय तें करता. हांव जेजूचो सल्लो घेता आनी जेजूच्या एकवटान आसा. आनी तुमी जाणत कशे भशेन तो एकवटान रावलो. तो आदली सुमूर्ती प्रमाणें जियेतालो आनी हाका लागून जीं कोण सुमूर्ती मदें नासलेलीं तांकां नाश करपाक तो वावुरतालो. आतां इतलें क्रूरपण तें सारकें न्हय. म्हणून जेजूच ताका मेळटा आनी ताका ताचे दोळे मागीर उक्ते कोत्ता भावार्थाचे. आनी ते मेरेन सान तो सगळेंच वेगळे तरेन पळोवंक लागता. सुमूर्त आसा खरी, पूण आत्मो म्हत्वाचो. ताचो पवित्र आत्मो आमकां सगळें फुडें वचपाक शिकयता. करुणायेन आमी एकामेकाक दोळे दाखोवंक जाय, तें म्हत्वाचें म्हणटा तो. आनी कित्याक जेजून आमची पातकां बक्षिल्ल्या. आमी पातक कोत्ता जेन्ना आमी सुमूर्त पाळिना तेन्ना आमी पातक कोत्ता, पूण बक्षिपाचें तांकां अदीक व्हडलें काम. आमी मारून उडयता तें व्हडलें न्हय. हाका लागून आमी खूब पाटी सगळीं जाणां आमी हांगसर आहा तितलीं जाणां रागान आसा न्हय. राग आमकां कितें कोत्ता, राग कंट्रोल कोत्ता. आमी तेन्ना मागीर दुसऱ्यांक करुणाय दाखयना, तांकां बरे भशेन दया दाखयना, आमी तांकां मारून उडय म्हणटा. तसलें जिवीत आमचें जेजू सोबें न्हय. जेजू सोबें जिवीत तांची पळय कितें पातकां आसा तितलीं आमी जेजूच्या एकवटान करूंक जाय. ताका ती समर्पण दिवंक जाय. तो मागीर तांकां बक्षिता आनी तो आमकांय तांकां बक्षूंक मदत करता. आनी आमी तांकां समजोली म्हणटच जेजू आमचे सोबें आजीर जावन तांकां हें बरेंपण दाखयता. तर हे भाशेन आमचें जिवीत सारच्याक हें सगळें आमकां देवाचें उतर शिकयता. तर आतां आमी कितें करया, थोडो वेळ एकवटान ताचेर रावया. जेजू आमचे सोबें प्रत्येक सुस्कारांत कुडींत मनांत ओतम्यांत येता. उत्पत्तीच्या पुस्तकान आमकां सांगलेलें आसा, मनशाच्या नागपुड्यांनी ताणें सुस्कार घातलो आनी मनीस जिवी प्राणी जालो. मागीर तो आमकां जोआच्या पुस्तकान सांगता,
म्हजे सवय रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवय रिगून रावता. तो आमचे सवय रिगून रावता, आमी सुस्कार भायर सोडना ताचे सवय रिगून रावया. सगळी आमची चिंतना भावना आसा तितली ताची सवय दवरली की ना तो रोखडीच ती काडून उडयता आनी आमकां आपल्या बरेपणान भरता. ताच्या जिवितान आमच्यान जिवंक जाता आनी जिवंक लागता. पूण असलो भावार्थ आसूंक जाय आमचे मदें आनी ते आमी पळोवन जिवंक जाय आनी हे भाशेन आमच्यान जिवंक जाता. तर हांव थोडो वेळ तुमकां आतां शेवटेन दवरात म्हणटा. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता सुस्कारांतल्यान. आनी सुस्कार भायर सोडटना आमची सगळीं चिंतना भावना चाल आठवणी आसा तितली ताच्या नांवांत भायर काडया. जेजू 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 जेजू. सुस्कार काबार जाय पर्यंत जेजू म्हणून सगळें भितर आहा तितलें पिळून भायर काडया. हें सगळें भितरलें मागीर जेजून बरोवन येतलें. जशे भाशेन एक स्पॉन्ज आमी उदक कितें आसत तो तें पिळून सगळें काडलें की ना मागीर तो परतून भरूंक जाता. तेच भाशेन आमी जेजून भरोवन येवया. आमच्या वायट संये प्रमाणे न्हय, आमचे वायट चाली प्रमाणे ना म्हणून दुसऱ्यांच्यो वायट चाली ओ संये प्रमाणे, पूण जेजूच्या एकवटान आमी रावया. जेजू तूंच आमचे सगळें आसाय, तूं आमचे भितर जियेताय आनी आमी तुजे बरोबर जिवंक शकता. तर ह्या वेळार आमी हो निश्चय कोत्ता की सदांच तुज्या एकवटान आमी रावतल्या, कित्याक तूं आमचें सगळें सदांच एकवटान रावताय. आतां सगळी आमची मागणी तेसां आसा तितली आमी देवा बापाक उबारया, सगळीं उबी रावया आनी आमचो भावार्थ उच्चारून आमचें जिवीत पवित्र त्रित्वेन खोलावया. सोत मानता देवाक, सोरपोदेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आग्वार मारयेंत जल्मलो, पोंच मिनटां खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखी पिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोदेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्यांनी मेलेल्यांची उत्सुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी आतां पिडेवंताच्या कश्टांचे आमी न्याय केला आनी तांची निगा घेतात, तांचे त्याग आमी जाणव. तर आमची मागणी तांचे पासत देवाक उबारुया. सगळे आमच्या गोवल्यांनी पिडेवंता सवे आपले गोवलीक मुण्यारपण पालता आसतना तांकां वेलाच्या वेलार भेट करूंक पिडेवंताचे माखणे वरवीं जेजूची गोठाय आनी पिकोवणी तांकां फावो करूंक आमच्या गोवल्यां खातीर देवा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी वडिलांनी पब्लीक हेल्थ केअर हाचेर गंभीर लक्ष घालूंक आनी हेल्थ केअर न्हयच फकत दरेका नागरिकाक अवेलेबल आनी एक्सेसिबल करूंक पूण अफोर्डेबल करूंक तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जायते तरेचे पिडेक लागून खूब लोक कश्टावतात. तांचे जिवीत एकसुरे, निराशी आनी तांचे कश्ट सोंपनात असले जाल्यार ह्या तांच्या कश्टांक फुडो करूंक आनी तांकां तांचे पिडेंतली पिकोवणी मेळूंक देवा लागीं मागुया. आमचे
रिहॅबिलिटेशन सेंटरांनी जाणट्यांच्या घरांनी तशेंच आमच्या कुटुंबांनी पिडेवंतांचो इलाज आनी सांबाळ आमी करतना तांच्या ह्या कोश्टी यात्रेन आमचो सांगात आनी आदार तांकां मेळूं आमचे खातीर देवा लागीं मागुया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमची खाजगी मागणी आता देवा बाप्पा मुखार मांडया. दयाल बाबा, दयाल बाबा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. पिडेवंतां खातीर आनी तांचो सांबाळ करूंक जबाबदारी घेतल्या खातीर आमची मागणी दोयन आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. Page 28, आमची पोले वर्ताना, C2, page 28. आमची पोले वर्ताना, निष्कुलमोस नागालोस, दयाल बाबा, मोय मोगा, ताचे वरवीं आमकां पोस. आमची पोले वर्ताना, निष्कुलमोस नागालोस, दयाल बाबा, मोय मोगा, ताचे वरवीं आमकां पोस. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर देव मानून घेवं. सर्वेस्परा, हे भेटोवणी वरवीं आमची काळसां नितळ निर्मळ जावं, आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सुर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोणवाळायेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सोडवणार करून धाडलोय. जेजू सोवें तुका मानताले तेंच आमचेय सोवें तुका मानोंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गोतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदवान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी भक्तां सांगात संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Tuja
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मुनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उणवाणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो परवसदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखार पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पोती भागियोन झुजे, भागियोन दोर्मदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजू आमचे सोवे सदांच आसा आनी आमी सगळीं जाणां ताचे सोवे आसा. ह्या एकवटान तो हांगसर हाजीर आसा. ताच्या उतरांतल्यान तो हाजीर आसला. ह्या उण्या आनी सोऱ्या बदलून आतां तो आमचे सोवे हे बरी आसा. म्हजे वरवीं तो हाजीर आसा. चार ह्या पावंड्यांचेर तो आमचे बरोबर हांगसर इतलो हाजीर आसा. तर ह्या ताच्या हाजीरपणांत तो आमचो मस्तक, आमी ताचे सांदे. सगळी आमची मागणी त्या सामनांत दवरया आनी ताका एकवटोन ताचे पवित्र आत्म्यान बरोवन सगळीं जाणां एका ताळ्यान बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणीक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखांतांतली वाटाय. कित्याक राजकोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसरान घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय
पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांत तूं तासलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोडशिलो खडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Page 51, D8, Dulab Jesu Mogal Utar, D8, page 51.
वचो आमची सुरशी दीस रात रावता आमकां सांबाळून चलयता ताची भोगो हेर कोण आसा सोपून प्रिती कोतलो आपलो सांगा आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो आपलो सांगा आमकां दिता वाटो देवीक मोगाचो. आमचे थोडे दांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा कुडींत मनांत ओतम्यांत ताका आमी हाजीर जावया. सगळे आमचे भितरले आनी भायले कोड तो काडून उडयतलो आनी आमकां पेकोणी दिवन आमी बरीं जातल्यान आनी खरेपणी ताचें नांव आमी वैदीक आनी वैदीक परगट्टलें. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे बुकेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केल्याय. आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदां काल आशूंक निर्मी या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातसोगत बसात. आयज आमी पेकोणीचो दीस म्हणून मानलेलो आसा. तर सगळ्यांक पेकोणी मेळटलीच. आमी फकत जेजू कडेन मागोंक जाय. जेजू पयस ना, आमच्या काळजांतूच आसा. खरीपणी बाळतांतून मागत जाल्यार रोखडीच जाली बरी. हांव जाणो म्हजोय अणभव आतांच आसा कशे भाशेन तो आमकां रोखडीच पेकोवणी दिता. तर हांगसर आयताराची 3 मिसां सकाळचीं आसतात. 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 इंग्लीश भाशेन. ह्या दिसांनी 2 मिसां, 7 आमचे भाशेन, 8 इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणून पेट्रोल पंपा उपरांत दावे वाटेन एक सुपुल्लें कपेल आसा. खूब लोक आतां थंयसर येता. थंयसर बांय आसा, लोक म्हणून थंय उदक पियेतात, न्हांवतात. हे भाशेन खूब थंयसर देवस्पण चलता. तर दर म्हयन्याच्या 6 तारखेर 10 वरांचेर आमचे भाशेन मीस आसता. आतां ते सायडीन दर म्हयन्याच्या दुसऱ्या आयतारा दीस हिंदीन मीस आसता. येता त्या बुधवारा दीस गोबराचो सिंजेचो बुधवार आसा. तो त्या दिसा उपवास करूंक जाय आमी. आनी ते तुमी जाणात कशे भाशेन उपवास करपाचो बा. आनी चड करून ह्या दिसांनी आमी मास म्हणून हितून इतलें खायनात. वो तें पळोवंक जाता तुमच्यान कशे भाशेन तें. आनी शुक्राराचोय म्हणून हितून आमी उपवास दवरता. तो त्या दिसा आमची मिसां 2च आसतलीं, 7 आनी 8. तो दोनी मिसांचेर आमी गोबर आमचे तकलेचेर लायतले हांव, शींच लायतले हांव. मार्चाचे 4 तेथान 12 पर्यंत कुरपेची नोयनां स्टार्ट जातलीं. तुमकां फुडें सांगता कशे भाशेन आमची मांडावळ मिसाची आसतली पळय ती. ह्या दिसांनी कोरेस्मांच्या मंगळारा दीस म्हणून हितून मीस दुसरें जातकूच आमी इंग्लीश भाशेन खुर्साची वाट घेतल्या आनी शुक्राराची आमचे भाशेन. ह्या दिसांनी आमी तेर्स घेतल्या. तो तुमच्यान हांगसर रावन तुमचें नांव दिवन एकान एकल्यान येवन तेर्स करूंक जाता. हे भाशेन आमी खूब जाणां तेर्सान वांटो घेवन आमच्या लोकां पासत
आनी चड करून ही तयारी एक्सपोजीट जावची आसा ते तयारे पासत हांव हे भाशेन सगळ्या जाणांक तेरसान दोत्ता आनी आमी हांगसोत्तान मागया आमचो भावार्थ खरोच आमी खोलावन जिवच्याक आनी सगळ्या आमच्या लोकांच्या जिवितांतले सगळें पातक काडून उडय म्हणून आनी तांकां सोडवण मेळच्याक आमी मागया. क्रिस्मिलाक ही नोयनां स्टार्ट जातात म्हणून थंयसर आमकां सांग लायलां सकाळचें पयलें मीस आमचे भाशेन 7:15 आनी ताच्या आदीं 6:45 पवित्र संस्काराची भोजवण. दुसरें मीस 9:15 आनी ताच्या आदीं 8:30 खुसाची वाट आसतली. सांजे इंग्लीश भाशेन मीस 6 5:30 तेर्स आसतलो. परबी दिसा मीस म्हणून तूं सकाळची 6, 8, 10 वरांचेर मिसा उपरांत पेज दिवतले हांव. सांजे 6 मीस आसतलें. 21 फेब्रुवाराचे भोव पवित्र संस्काराची भोजवण सकाळची 10 ते सांजेची 5 पर्यंत आसतली. आतां सगळीं आमी उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर्प दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडुपकार. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. चोण एकल्यान आपणाक जाय थंय बागेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हणून मागता आनी सोगटा पासत तुजी बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सगळें बापाक वाकणटा. Amen. Sangatan Soloya, page 94, F18, F18, page 94. Blessing with the relics of St. Francis Xavier for all who are sick that they may be touched, children, youth, adults and older people may be touched internally and healed in body, mind and spirit. For those who are bereaving the loss of a near dear one, that they may be consoled. For those who are looking for a job, that they may get one. Those who have a job, but that they may be steadied in the job, be made permanent for them, let us also pray. For those who are finding it difficult to study, especially students, that they may remain more focused, that they may understand, while those who are looking for admissions to higher learning and courses, that they may be able to get one. For those who are making a journey and preparing for it, that they may be helped. For all other needs that you have, especially those who are celebrating their birthdays or wedding anniversaries, keep all of these intentions in your mind and heart and receive this blessing. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace.
The Lord guides his people on the right path. He is true to his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear, for you are there with your crook and your staff. With these you give me comfort. O devoted servant of God, St. Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of St. Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. And may Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen.